गोवा युनिव्हर्सिटीच्या पेपर लीक प्रकरणाचेर समितीन चौकशी करून रिपोर्ट शिक्षण संचालकाक दिला। सूत्रांनी दिल्ल्या माहिती प्रमाण रिपोर्टात कांय गजाली नोंद केल्यात त्यो अश्यो। या पुराय प्रकरणात 5-6 मुखेल मुद्द्यांचो समितीन अभ्यास केला। विद्यापीठातल्या सुरक्षेचो इशू आणि डुप्लिकेट चाव्यांचेर डिटेलान बरयला। पेपर लीक करपा खातीर दुबावीत प्रोफेसरान खंय डुप्लिकेट चाव्यांचो वापर केल्लो, मात ताका खंय यश आयलें ना। 3 फावट ताणें अयशस्वी यत्न केल्लो। पेपर लीक जालो तो खंय फक्त ताच्याच विशयाचो। चली खंय कमिटी मुखार आयिल्ली, मात तिणें गजाल मान्य करूंक ना। इशू तापल्या उपरांत खंय प्रोफेसर प्रणवान जीव दिवपाचो यत्न केल्लो, ताका पुलिसांनी साल्वार केलो। हाचे पयलीं प्रकरण भायर सरिल्ले तेन्नाय खंय ताणें तसोच यत्न केल्लो। मजगती समितीन फुडें पेपर लीक प्रकरणां घडची न्ही म्हूण कांय सल्लेय दिल्यात। मजगती दुबावीत प्रोफेसराक फाटले फावट क्लीन चीट दिवपी VC हरिलाल मेननाक काडून उडोवचो म्हूण गोवा फॉरवर्डाची मागणी। स्टुडंटाक खबर आशिल्लें, टिचराक खबर आशिल्लें, आनी सगळ्यात महत्वाची गजाल म्हळ्यार हाचे बद्दल रेजिस्ट्राराक खबर आशिल्लें आनी VCक खबर आशिल्लें। वायस चान्सलर जो हरिलाल मेनन ताकाय खबर आशिल्लें, आनी ताणें हाचेर कसलेंच एक्शन घेतलें ना। ऑन द कॉन्ट्ररी ताणें एक पब्लीक स्टेटमेंट केलो की तो प्रोफेसर त्यो चावयो घेवन कितें तरी केमिकल्स काडपा भितर गेल्लो म्हणून। ताणें अक्षरशः ताका क्लीन चीट दिल्ली। आता ती तागेली क्लीन चीट हे कमिटीन ओव्हरटर्न केल्या आणि ताजे खातीर ताणें माफी तर मागचीच, पूण ताजे मुखार वचून हांव सांगता की हे हाजे खातीर एज्युकेशन मिनिस्टरान रावपाक, जो चीफ मिनिस्टर स्टेटीचो, ताणें आनी वेळ काडपाक जाय। ताणें इमिजिएटली हे वायस चान्सलर सस्पेंड करपाक जाय आनी इफ पॉसिबल टर्मिनेट करपाक जाय। प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी।